आमचे मध्ये हजर आशिल्ले दिल्ली सरकारांतले उपमुख्यमंत्री बाब मनीष सिसोदिया, माझे परम मित्र, प्रत्येक वेळा माझ्या खांद्या खालून काम करपी बेतोडेचे आदले सरपंच आणि आताचे पंच, बाकी अनेक पद त्याच्याकडे असतात. जे ज्यांनी निश्चय केला त्यांनी तेगेल्या दोनूय बुथा मिळून म्हाका 708 मतां लीड दिवपाची. अशें दुर्गा प्रसाद वैद्य, बाब देवराज तावलेकर, हांव एकच मनशाक हांगा आपोवंक सोदतां. स्टेजीर ते म्हणजे देविदास नायक हे मातशे स्टेजीर येवन बसले. ये देविदास नायक 38 years बुद्धिमान एमएलए के साथ था. इनका कुछ नहीं, बच्चे ये बड़े हो गए, कुछ नहीं किया. तो ये आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया. देविदास साहेब जवळजवळ 38 वर्सां त्याने आमदारा बरोबर काढली. 18 वर्सां तो मंत्री आशिल्लो आणि शेवटी त्याच्या पत्रांत कितें पडले, सगळी निराशा. म्हणून ताका मुद्दाम एक उदाहरण म्हणून हांवें व्यासपीठार आपयला. थोडे आमचे आदले खूब जाण आसा ते समजून घेवपी आसात, पण देवदासाच्या रुपान एक घटना जी घडल्या तसो आमचे कडेन वसंत नायक आसा, तोय 38 वर्सां वयर ताजे बरोबर आशिल्लो. तेजे भुरगो जो आसा ते मायक्रोसॉफ्टांत फळां विकता. फळां विकप वायट न्ही, पूण तेजी तेणी कुयदाद घेवन. अशे अनेक ह्या सभागृहांत लोक आसात आणि या सभागृहांतल्या सगळ्या माझ्या मोगाळ भावांनो भयणीनो, तुमकां माय मोगाचो नमस्कार आणि येवकार. आयज खरी म्हळ्यार एक सभा भायर पटांगणांत जावपा आशिल्ली, पूण भायर भरपूर वत, माटोव घालप, हेचे गजाली भितर धांवपळ करची पडटा आशिल्ली आणि ताका लागून आमी ही हॉलां दवरली. जितले लोक आपले त्याच्यापेक्षा लोक चढ झाल्यात, रकादाचे लोक आयले. आम आदमी पार्टी ही शिरोड्यातल्यान पहिलं सीट घेऊन गोंयांत वतले हितून खेळ मात्र शंका ना. कारण जो दिल्ली मॉडेल आसा, आमचे मध्ये उपमुख्यमंत्री आसात, फाटल्या दिसान मुख्यमंत्री आमच्या काराय गांवांत येवन गेले, लोकांक भेटले. असो एक साधारण बरो मनमेळावो मुख्यमंत्री दिल्लीचो अरविंद केजरीवाल आणि ही पार्टी इतले वयर पावयल्ली आसा की पंजाबा सारख्या जाग्यार आमचे सरकार येवपाची शक्यता निर्माण जाल्ली आसा. पंजाब हे व्हडल्या राज्याची 17 सीटां आसात, पण आम आदमी पार्टीचे दिल्ली मॉडेल हो देशभर गाजता, प्रत्येक कडेन गेल्लो आसा. कोरोना लागून जळीमळी सभा करूंक मेळना, पूण आमकां शक्य जाता तश्यो आमी लोकांची गाठभेट घेतल्या. साधारण 8,000 वयर घरां हांव प्रत्येकाच्या दारान गेल्लो आसा. सगळ्यांका खूब गेलो काय ना, 8,000च्या वयर हांवें दारां वचून त्या लोकांची समस्या जाणून घेतली, तांची भेट घेतली. ते कशे जियेतात हेही पळयलें, कारण 5 वर्सां हांव नाशिल्लीं. आणि दुसरे पक्षाचे जे लोक आसात तेंगे अजून 10% सुद्धा भोंवून जावना आणि हांगसरलो आमदार तर लोकांक मेळपाक भिता. लोकांक मेळपाची तयारी ना. खंयच्या वाड्यार वयता, 4 घरां भोंवता आणि आपल्या दुसरे वाड्यार लोक रावता म्हणटा, कोण रावना हेका. कारण सगळे लोक तेका रावतात, हो दारां येतलो आनी तेका आमी फाटीं येतले म्हणून. जे उद्देशान तो भारतीय जनता पार्टी त्यांनी प्रवेश केलो आणि लोकांक सांगले की आपण 300 ते 500 नोकरी दर वर्सा दिता म्हणून. ताजो व्हिडिओ व्हायरल झाला आसा. 300
नोकरीच्यो 500 दर वर्सां नोकरीतले आमदारांक लोकांक खोटे आश्वासन दिले आणि केले कितें तेजे बदल्यात 70 कोटीचो पात्रांव जावन बसलो. 70 कोटी हे तुमचे आमचे त्या वेळार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान ताका दिले. अजूनही त्या जमनीचे कागद क्लियर ना, टायटल क्लियर ना. फाटलो फुडलो विचार न करता जेन्ना सरकार 23 आसा हे मनशाक घेवपाची गरज कितें आशिल्ली ना म्हणून भारतीय जनता पार्टी जी 70 कोटी हे मनशाक दिल्या ती जमीन हे मनशान प्रभू गांवकारा कडल्यान 45 रुपया पर स्क्वेअर मीटर विकती घेतलेली. 45 रुपया पर स्क्वेअर मीटर. एकूण जमीन अशी ती 1,67,000 स्क्वेअर मीटर. पण आमचे मुख्यमंत्री किती तेव्हा खबर त्याने ती जमीन 3,500 या सरकाराकडे विकती घेतली. गरज आशिल्ली ती विकती घेवपाची. 3,500 रुपया पर स्क्वेअर मीटर जमीन सरकारान विकती घेतली आणि ह्या मनशाक 70 कोटी दिले. या 70 कोटीचो तेका मत आसा. आपण या 70 कोटीच्या जीवाचेर या शिरोडा मतदारसंघात लोकांना विकत घेऊ शकतो म्हणून आम्ही विकले होतले. आम्ही विकले होतले. आज त्याका दोळे मुखार फक्त पैसोच दिसतात आणि लोक लाचार काय दिसतात. धाला मांडार वयता हे 50,000 घे म्हणतात. कित्याक ते 50,000? धाला मांडारच्यो बायलो धालो खेळटात त्या बायलांच्या भुरग्यांक जॉब जी आशिल्ली ते धाला मांड उबी करता आशिल्ले. आता तुका धालो येत जाल्यो, आता तुका शिगमो येत जालो, आता तुका पायलट येत जाले, आता तुका रिक्षावाले येत जाले. अशा पद्दतीन लोकांकडेन हो मनीस खेळटा. हे मनशान 30 वर्सां काडली. 30 वर्सां अशी फोटिंग करून 30 वर्सां काडली. माझ्या कारकिर्दीत 4.5 वर्सांच्या कारकिर्दीत शिरोडा मतदारसंघातल्या 600 लोकांक नोकरीचो सरकारी नोकरीचो लाभ जालो आणि तेच्या 30 वर्सांच्या कारकिर्दीत 150 सुद्धा नोकरीचो लाभ जालो ना असं हांगा सगळे साक्षी आहात. आणि वयल्यान आमची हिणायता की माझे मूर्ख इतली सर्व्हिस दिवंक जायना नाल्यार आपले पळय आपण 150 सुद्धा 30 वर्सां सर्व्हिस दिवंक ना तरी सुद्धा लोक आपले परत परत निवडून हाडटात. हे गणित तुमकां कळटा? कित्याक ताका मत मारता तुम्ही? कारण कितें ताका मत मारपाची? हांगा लोक उपास पडल्या, हांगा लोक त्रासा पडल्या. 300 ते 500 जॉब दितले म्हणलं मनीस आयज पयर शेतकऱ्यांनी लोकांनी वचून त्याच्या घरात वचून ताका गाळी मारली. कित्याक गेले 2-3 महिने 6 महिने तो लोकांक फटयता की जातली तुगेले हेगे जावना वयल्यान जायना ताका खबर आसा. कोड ऑफ कंडक्ट खबर आसा व तांणी तुगे ऑर्डर थंय पणजी आसा ती घेवन यो म्हणून हे सारख्या मनशाक फटयता. कारण तो सादो पळो त्याने विश्वास दवरलो, शेवटेपर्यंत विश्वास दवरलो की हो आतां करतलो म्हणून. असो विश्वास हजारांनी लोकांनी दवरलो ह्या मनशाचेर. पण कांयच जालें ना. आणि म्हणून हांव तुमकां सांगपा येयला की म्हज्या कारकिर्दीत आमदारकीच्या कारकिर्दीत आम्ही हे डेव्हलपमेंटाचे काम केले. विरोधा काम जावंक शकता हे उदाहरण आसा. महादेव नायक हे एक उदाहरण आसा. माझ्या मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत आम्ही ही बुकलेट तयार केली. हे सत्य आसा. आम्ही काम केले ते सत्य आसा. आणि शिरोडकरांच्या कारकिर्दीत शिरोडकरांची बुकलेट म्हाका तयार करची पडली. ही तेणे ते जमीन शिरोड्या घेतल्यात. तेणे उमेश शिरोडकर, अमित शिरोडकर, सत्येश शिरोडकर, हे सगळे मेघश्याम शिरोडकर या सगळे लोकांनी त्या भावाने जितली जमनी घेतल्या पयली कितले हितून जमनी घेतल्या ते हितून आसा. ही बुकलेट हांवें काडल्या. तो तुमकां दाखोवपा ना. तो घराकडे आपल्या भायले मंगळसूत्र उरकट अशी बायलां सांगता सांगले काय ना. हांगा पयलूच कडेन उदानावर 2.5 कोटीची जमीन घेतल्या 20,800 स्क्वेअर मीटर. म्हणटरी हो सगळ्यो जमनी घेवपाक पेटला आणि लोक हांगा उपास करतात. लोकांचे हे मनशाक काय पडोवन वचना.
पयर फॉर्म भरलो तेन्ना सांगता की आमकां दिसता की शिरोडा मतदारसंघ गोंयांत 5 नंबराचेर तरी येवंक जाय म्हणून 5 एमएलए खबरच ना. शिरोडा मतदारसंघ हो म्हज्या कारकिर्दीत आम्ही विकासाच्या बाबतीत 1 नंबराचेर हाडून दवरला. 1 नंबराचेर हाडून दवरला आनी तूं 5 नंबर सोदता हांगा. म्हाका दिसता बॅलेटान 5 नंबर म्हजो आसतलो. ते याद जालें आसतलें तेका. आनी म्हणून आमी आतां शादून रावूंक जाय. पयर तेन्ना कोविड-19चे 5,000चे सरकारान तिका म्हणलें. कोविड-19 5,000 प्रत्येक बायलेक कलाकाराक आनी एका ट्रेडिशनल ऑक्युपंट आसा तेका म्हणलें. शेवटी जालें कितें? फॉर्म भरले, सगळ्या फॉर्म भरले. हांगा सरपंचाची सायनी गरज ना, हांगा आमदाराच्या सायनी गरज ना. हेतून क्लॉज नंबर 10 सांगता की जर तूं तो धंदो करता जाल्यार तूं तेका तुजें प्रूफ दिवपाचें नाल्यार एफिडेविट मारपाचें. आमी खंयच्यान तरी फॉर्म मेळयली आनी जेन्ना आमचे लोक सगळे पंचायतीक गेले हो थंय स्वता वचून बसलो आनी ते आपली सही शिवाय धांवलो. हेचे खंय सही येता तेजी? हो फॉर्म तुमकां दाखयता हेचेर आमदाराची सही गरज ना. आनी आयज तो असो येतो व्हडलो दाड सगळ्याक तो आसा तो दोंगरार आसा. तो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक वचूना, आपल्या कडेन दवरलो. पयशे तुगेच जाय तूं जनतेचो पयशे दितो आनी मूळ थंय पयशे कितले जाय आशिल्लो हे स्किमीक पयशे जाय आशिल्लो तो 150 कोटी. सरकारान हांकां 25 म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंटान हांकां 25 कोटी सुद्दां दिवना. आनी म्हणून शिरोडेच्या तमाम लोकांक, शिरोडा मतदारसंघातल्या तमाम लोकांक हे मनशान परत एकदा उलोवंक गेले, परत एकदा फडयले. त्याने सत्रांचो जाहीरनामो काढलो. त्या सत्रांक थोडी कॉपी धाडली सगळं यो रे या अक्षय थोडी एक म्हाका वाचून दिया. म्हागे भाशण एक वाचपाचें ना हे 17 का 17चो तेचो जाहीरनामो रमा शर्मा घेतली कोण आसा 17चो तेचो जाहीरनामो महिला विकास. ह्या हितून भितर त्याचो फोटो आसा, सोनिया गांधी फोटो आसा, राहुल गांधीचो फोटो आसा. आनी तो म्हणटा महिला विकास. महिला विकास म्हणून सांगलें की सांगलें ज्या बायलांक 1,500 मेळटा ताका आपण 5,000 दितलो म्हणून सांगलें काय ना? 5,000 दितलो म्हणून. ज्या जाणटेल्या विधवांक 2,000 मेळटा ते आपण 5,000 दितलो म्हणून. आज 5 वर्स सोंपली. 5,000 ना आनी उपयोगय ना. आनी 5,000 तितून 1 रुपया सुद्दां वाडयतलो जाल्यार विधानसभेक तो ठराव हाडचो पडटा. 1 रुपया वाडयतल्यार 5 वर्सांत विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन जाले. त्या शेवटच्या अधिवेशनात सुद्दां 1 दिसा त्यांनी ठराव मांडूना. म्हणजे परत लोकांक फटयले. परत दाबोलेच्या वाड्यार वचून घर दुरुस्ती म्हणून फॉर्म भरले. लोक भरतात, लोकांक खबर ना त्या SC OBC कॉर्पोरेशना पैसा आसा काय ना, त्यांची परिस्थिती किती आसा ते कांयच खबर ना. लोकांनी फॉर्म भरले, भाऊ फॉर्म भरता थांबता एवढे तेवढे. आता 1 महिना आसतना इलेक्शनाक 1 महिना आसतना तूं फॉर्म भरता. सरकार तुमच्या दारी म्हणले, सरकार तुमच्या दारान आयले, आमदार तुमच्या दारां येवपाक भिता, तो खंय वचपाक तयार ना. आनी सरकार तुमच्या दारी खंय म्हणलें जाल्यार कदंबा बस स्टँडार सरकार तुमच्या दारी म्हणलें. या कदंबा बस स्टँडार शिरोडा मतदारसंघातली 8,000 घरां लोकांनी व्हरून थंय लायली. दारां व्हरून लायली थंय ना लावना. कारण हे मनशाक, ह्या मंत्र्याक, ह्या मुख्यमंत्र्याक कोणा दारां वचपाची हिंमत ना. कारण तुम्ही लोकांक फटयल्यात. मुख्यमंत्र्याक खबर आसा की कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचो असं म्हणून. आणि ते आसून सुद्धा तू पुलिसाचो रिझल्ट डिक्लेअर करता. हो रिझल्ट आसा हे सिलेक्शन न्ही. पळय हांव एक गांडवरार भोंवता आसतना एक भायल मनीस मेळ्ळो म्हाका. हांवें तेका विचारलें पूत कितें करता? तो पूत म्हाजो पुलिशेन इंटरव्यू दिला, ताका 35% मार्क पडल्यात. मागीर मुखार कितें जालें? मुखार आपूण दोंगरार गेली पावली.
आणि दोंगरांनी सांगले ते बायल म्हणजे तुका 35% पडल्यान तरी सुद्धा आपण ते सिलेक्ट करतो म्हणून त्यांना अज्ञान, त्यांना खबर ना बाबडे, त्यांना खबर ना. जसे 1,500 आणि 5,000 म्हणले पळय त्यांना काही बायलं घरात गेल्यो महिला आणि लोकांना सांगले की जर तर हे भाऊ दिवू शकलो ना, भाऊ नोटी शकतलो आणि तू मधीच जाऊन बायला खर दिसले. तेही बायले खर दिसले की 35% पडलेलो मागीर 90, 95, 97 त्यांची कसं नाही म्हणजे तिकडे त्या खरेच ना ते टाकले हाके म्हणले 200% बरोवन दिता तुझ्या बरोबर फेल. तो फेल म्हणून सांगपा धाडस देखता काही कित्याक फटींग म्हणून मारता. आम्ही हांगा रेडीमेड गार्मेंट इंडस्ट्री वाडयली. त्या इंडस्ट्री भितर आम्ही 600 महिलांक ट्रेनिंग दिली. महिलांचो ग्रुप लोकांच्या घरात गेलो. तुम्ही आनी ते फॅक्टरी वचपाक गरज ना कारण हांगा तुमकां परत हे मेळटा 5,000 मेळटले आणि परत जाणटेल्या घरान 5 मेळटले. सो महिलांनी कितें केलें हे खरें आसतलें धरले आणि चूक केली आणि त्याने काम केले ताका अडयलो आणि तो काम न करपी मनशाक निवडून हाडलो. पयर हांवें बीजेपीच्या एका पॉवरफुल लिडराक विचारले तूं बीजेपी हांव मानून घेता म्हाकाय खबर आसा पूण तूं तुज्या लिडरान जे छळ ह्या तरुणाच्या भवितव्या कडेन तुजो लिडर खेळटा, तांकां बेजार उडयल्यात, तांकां व्यसनां घातल्यात, त्या लोकांची जबाबदारी तूं घेता काय विचार ताका. त्या लोकांक जबाबदारी घे, सांग कित्याक बीजेपीची मात मागताना म्हणून. भुरग्यांचे तुम्ही भवितव्य घडोवंक शकनात, तांकां त्यांच्या जिविताकडे खेळपाक तुम्ही प्रयत्न करतात आणि म्हणून 30 वर्सां या शिरोड्यान ती पळय आज बेकारी निर्माण जाला ताका सर्वस्वी हो आमदार जबाबदार आसा. खंय इंडस्ट्री हाडपाक प्रयत्न केलो ना, कोणाकडे इंडस्ट्री हाडपाचो प्रयत्न केलो ना. वयल्यान आमी जे 40 प्लॉट हांगा जितोणी माटी वाटलेले, हांगा जे 9 प्लॉट आनी वाटलेले ते हितून भितर इंडस्ट्री येवचो, लोकांक जॉब मेळचो, बेरोजगारी पयस करची म्हणून कांयच प्रयत्न ना. आणि म्हणून तुमकां आयची मिटींग पळय आसा हे मिटींग शिटकावणीची मिटींग सादूर जायात. आता त्यांचे कार्यकर्ते सुटल्यात. जे एक 80 वर्सां एका मत आसा ते मतां सुद्धा काल म्हाका फोन करून तेका ते मताक 1,000 दिवपाक तयार जाले म्हणून. म्हणजे प्रत्येक गजाल आमी विकती घेवपाक ना म्हणून. घरात तुमच्या येत तेन्ना जाणटेल्यांक सांगात तुमचें जर कल्याण जातलें जाल्यार आम आदमी पार्टी वोट करा म्हणून. आम आदमी पार्टी जी आसा या आम आदमी पार्टीन दिल्लीत जे काम केलां, आम आदमी पार्टीन गोंयकारां खातीर 300 युनिट फ्री दिवपाक ठरयला, आम आदमी पार्टीन शेतकऱ्यांक उदक फ्री दिवपाक ठरयला, आम आदमी पार्टीन तरुणांक 3,000 बेकारी भत्तो, मायनिंग क्षेत्रातले 5,000 बेकारी भत्तो, टुरिझम क्षेत्रातले 5,000 बेकारी भत्तो हे आम आदमी पार्टीन डिक्लेअर केला. आणि त्याचबरोबर आमकां ते 1,500 आणि 5,000 म्हणना हे 1,500 महिलांक मेळटा 10,000 अंतर्गत. ते 1,500चे आमी 2,500 करतले म्हणून उतर दिल्ले आसा. जे 18 वर्सां जाले चलयेक ताका 1,000 दर म्हयन्याक मेळटलो म्हणून आमी उतर दिल्ले आसा. वो वचननामा आसा आणि केजरीवाल साहब जो बोलता है वो करके दिखाता है. भारत के काम कामात चालले आसा. आणि म्हणून आमकां जाय आमचे तरुणाचे भवितव्य. आज एम्प्लॉयमेंटाचेर 1,40,000 भुरगे बेकार आसात. हे सरकार मजे मारीत रावले. कोरोना वेळार आज 3,600 वयर लोक मेले गोंयांत. 3,600 वयर लोक मेले. हे सरकाराक हे लोकांचे कांय पळोवंक वचना. हे बिजी आशिल्ले जिल्हा पंचायत इलेक्शन बरें जावचे, भाजपाची जिल्हा पंचायत मेळची, म्युनिसिपालिटी भाजपाक मेळची, हेतून हे लोक बिजी रावले आणि हांगा हे लोक फटाफटा मरत पळत गेले. हॉस्पिटलां भितर खाटी ना, लोक जमीन विकपाक लागले. ही परिस्थिती ह्या सरकारान लोकांची हाडली. आणि म्हणून 1,40,000 भुरगे आयज बेकार आसात. त्या भुरग्यांची खातीर त्यांच्या पोटा पाण्याची व्यवस्था जी आसा ही ह्या सरकारान कांयच केली ना. आणि उद्योगांनी येवंक जाय आशिल्लें. हांव ते गांववाट म्हणटे आमगे खूब लोकांक खबर आसा. गांववाटार म्हाजो एक उद्देश आशिल्लो. तेणे 45 रुपयांनी घेतली जमीन हांव 100 लाख दिवंक वयतालो. पूण मदींच पर्यटकान तरी भानगडी केली आनी ते हांव उलयना. पूण ह्या हितून भितर
आसा. माझं ध्येय जे आसा की बेरोजगारी जी आसा ती कमी करपाक जाय, नष्ट जावंक शकना. आणि त्या खातीर एक बहुजन समाजाचो लिडर म्हणून, बहुजन समाजाचो एक कार्यकर्तो म्हणून, बहुजन समाजात जन्मलो मनीस म्हणून आम्ही या हितून भितर बहुजन समाजाच्या आणि इतर सगळ्या समाजाच्या लक्ष दिवपाची गरज आसा. माझे कडेन पोर्टफोलिओ समाज कल्याण खातें विधानसभेत एक एकमतान ठराव पास जालो की ओबीसी जे लोक आसात तांकां 27% रिजर्वेशन दिवपाचें म्हणून. अनेक समाज कल्याण मंत्री अनेक जावन गेले, पूण अवघ्या 1.5 वर्सां भितर तो ठराव आसा 4-5 वर्सां पयलीं पडो नाशिल्लो, तो ठरावाचें इम्प्लिमेंटेशन केली, तेजी अंमलबजावणी केली. आणि म्हणून आज 100 पोस्ट आयल्या, 27 हे आसा ओबीसीचे जातले. तांकां 12% एसटी तेंगे तशेंच प्रोटेक्ट जाल्ले आसा. आणि म्हणून आमी त्या मनशाक तुमी मतां मारची न्ही. ही जी हांवें सगळे डॉक्युमेंट हाडल्या पळय, हे डॉक्युमेंट कसले आसात जाल्यार त्या शिरोडा हायर सेकंडरी, होमिओपॅथिका, रायटिंग, इंजिनियरिंग कॉलेजीन जितले भुरगे काम करतात त्यांचे प्रत्येकाचेर 15 ते 27 लाख रुपया रीण कोणे काडले म्हाका खबर ना. कोणे काडले म्हाका खबर ना, पूण हे 2015 हितून लोन केपी अर्बना लोन आमकां दिसता कितें कोण स्ट्रॉंग ना आता तो कुशल रे. कोण स्ट्रॉंग ना. लोक जेवता आसतना जर हे मनशाचो फोन आयलो जाल्यार ताट कुशीन काडटात. आयज फोन आयला आमगे आयज तरी हो पयशे भरतलो काय म्हणून लोक ते आशेन वयता पळय. लोक अशा हेका वचना, सपोर्टाक वचना. आज प्रत्येक घरांतलो मनीस गरबगडीत जाल्लो आसा. आणि म्हणून एक विचार करपाची संधी तुम्ही हांव तुमकां दिता. जे कितें हो उलयता ते सगळे फोट, शेतकारांक दिल्ली आश्वासनां फोट. थंय तुगेले हॉस्पिटल जे आसा, हॉस्पिटल बरें जालें काय ना? बरें जालें न्ही. आज शिरोड्यान जे हॉस्पिटल बांदले ते उच्च दर्जाचे हॉस्पिटल बांदले. हे हॉस्पिटलात 2 वर्सां कोरोना पिरियडात सादारण 15,000 लोकांनी लाभ घेतलो. खूप लोकांनी लाभ घेतलो. आणि त्या खातीर आम्ही त्या हॉस्पिटलाचो दर्जो आनी वाडोवपाक तुमी म्हाका मदत करपाक जाय. थंय मोर्ग आसा 8 डेड बॉडी दवरपा खातीर ते सारको करिना, कारण ते म्हादेवा हॉस्पिटल बांदलेले. थंय वॅक्सिन घेवपाक कोण वचना तेंगेले ते, कारण हे म्हादेवा हॉस्पिटल बांदला. थंय एक आरसो फुटला, थंय उदक गळटा, तो आरसो घालिना, कारण ते हॉस्पिटल म्हादेव नायकान बांदलें. उदक शुद्धीकरणाचो वैसळणाचेर बांदलो, ते उदक कित्याक पितात तुमी? 17 फाउंडेशन घातलो आणि 12 फाउंडेशन घातलो आणि 17 कंप्लीट केले. 25-30 वर्सां राज्य केली. मनशाक याद जालना हांगा लोकांक उदक मेळोंक जाय म्हणून आमी हांगा कोडप्यान इंडस्ट्री हाडली. आज 300 बायलां कामां वयतात. कोणाचे लोक वयतात? शिरोडाचे लोक वयतात. आणि आमकां आनी बरें करूंक जाय आशिल्लें. जर ती रेडीमेड गार्मेंट जाल्ली जाल्यार 2,500 बायलां हे म्हाका शल्य आसा. म्हाजे मन जें आसा भितरल्यान रडटा. कारण म्हज्या महिलांक जे काम मेळोंक जाय आशिल्लें 2,500 ते काम बंद जालें हे मनशाच्या फटीकपणान. आणि इलेक्शन लागीं पावलें की फटीकपण चालू. फक्त बंडल मारपाची. 2,500 फॅमिली जर कामां लागलेल्यो, 500 दादले जर कामां लागलेले, आज शिरोड्या नंदनवन जाता आशिल्लें. आता क्रिस्तांव लोकांमदीं गेल्यात आणि तुमी जर म्हाज्या मत मात जाय म्हाज्या हितून वचना म्हणून बीजेपी. अरे आमी एफिडेविट फायल केला. आमी एफिडेविट केला की आमी आम आदमी पार्टी निवडून येतले आणि आम आदमी पार्टी लावतले आणि आम आदमी पार्टी सरकार करतले. म्हणून हो प्रकार जो आसा हो प्रकार लोकांपर्यंत पावया. आता हेका भंय कोणाचें? बाकी कोणाचें भंय ना. तें खबर आहा म्हाजेर निवडून येता म्हणून. पूण इल्लो जालो लक्ष मात करूंक पळयता. तुमी लक्ष जावं नाकात. तुमकां
भविष्य जे आसा तुमचे भविष्य उज्ज्वल करपाक तर म्हजें जें ध्येय आसा म्हजें ध्येय आसा की हांगा रोजगार निर्माण जावंक जाय. तुमचो म्हाका सपोर्ट जायो. करतले काय ना? गरिबी पयस जावंक जाय आनी हें करतले जाय जाल्यार आम आदमी पार्टीचो आमदार हांगा निवडून येवपाक जाय. आणि त्या खातीर हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता. म्हाजें भाशण मातशें लांबलें कारण ही संदी आसा. आमी शिरोडा मतदारसंघातले सोयऱ्याक सगळ्यांक वखद दियात. तिच्या झाडू म्हाजें चिन्ह आसा. आणि ह्या रकाता भितर तुमचे भविष्य कोण आसात त्यो हांवें आमदार म्हणटकीर हांवें रेस्ट घेवन हे सगळे करून दाखयले. हायर सेकंडरी कोणालो स्टाफ आसा, यशवंत कोणालो स्टाफ आसा, ह्या फॅमिलीचो सर्वीस करता काम करता पळय न्ही तांकां पगार मेळटा ह्या बाजारांत आयकता. पगार मेळना आनी कोण अपॉइंटमेंट बाकी कांय गजाली ना. आनी म्हणून आमच्या साहेबाक मुखार मिटींग आसा. माफ कीजिए मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो गया है. जीतने का इसलिए थोड़ा लंबा करना पड़ता है. तो मैं धन्यवाद देता हूँ महेश जी को जो हमारे शिरोडा करने वाले. और आप एक जुबान इनको दे दीजिएगा कि हम शिरोडा से इस बार झाड़ू को इलेक्ट देव बरें करूं सर. एकदा एक घोषणा जावनी शिरोडेचो एकच नेता माधव नायक परत आमदार. तर हांव म्हणटा एकच नेता देव बरें करूं. सर समय नहीं लूंगा. आपसे निवेदन करता हूं कि हमें बहुत बहुत धन्यवाद शिरोडा के भाइयों बहनों को और खास पूरे विधानसभा से आए और खासतौर से शिरोडा को सबको बड़ों को सबको मंच पर उपस्थित प्रिय हम सबके लोकप्रिय महादेव भाई, महादेव बाबू को भी नमस्कार. और उनकी पूरी टीम जो लीडरशिप की यहाँ बैठी है वहां बैठे हैं. कई वर्षों से कई सालों से यहाँ पर काम किया है, परिवारों को ऊपर उठाने का काम किया है, पूरे क्षेत्र को ऊपर उठाने का काम किया है. उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ. मैं थोड़ा कोंकणी में गरीब हूँ. कोंकणी में चलेगा ना? आप सबका जो केजरीवाल जी को बता देने वाला हूं. मार्च के बाद में जब पर्चियां मिलेंगी, जब मशीनें पार्टी के महादेव नायक यही एनर्जी आप अगले जो एनर्जी
जो प्यार महादेव भाई के 14 फरवरी तक को समझाते रहिए कि क्यों आम आदमी महादेव बाप को वापस क्यों इनको आप पहले शुरू में रखा था। दिल्ली में आई थी, नई नई पार्टी थी, ये बीजेपी वाले अरविंद अगर तो आज बच्चे कैसे, ये बहुत जरूरी है। वोट दिया वो कि हमको वोट दे दो, हमने स्कूल बनवाए थे, हम और स्कूल बन वो आपके बीच में ऐसा कोई काम नहीं दोबारा करना चाहता हूं और अच्छे काम करना चाहता हूं और बीजेपी का एकमात्र मकसद है मेहरबानी से इकट्ठी कर चुके हैं। और हर घर में बहनों आज से हमको तो आप यहां बैठे हैं, कि बीजेपी करोड़ की प्रॉपर्टी उनको आके कहेंगे लो जी हमको वोट दे देना 5, उनको क्या है? अमित भाई ये सब लगे हुए पागलों की तरह कि इनके झांसे में नहीं आना है, वापस महादेव बाप को लेके आओ। एक हजार रुपए तरफ से दिए जाएंगे। सरकार की ओर से 3,000 दिखाए, क्यों उनसे पूछना पड़ेगा कि जिस तरह से अरविंद एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो अरविंद केजरीवाल अपने दम कि मुझे आपने चुन के मैंने अगर आपके लिए
काम किया हो केजरीवाल कह सकते हैं। 8 साल से उसकी सरकार है, हमने 5 देना, इसके बाद अगर इन्होंने नहीं मिलने वाली और कांग्रेस तो अगर आएगी तो यही कहते हुए आएगी गोवा के लोग सरकार बनाने के लिए वोट दिया था, की सरकार बनवाती हम लोग दोबारा वोट दोबारा भी सरकार बनवाएंगे। आज केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी और उनकी ये इसमें दम है जो तो 5 साल बाद दोबारा वोट मांगने लिए ये हम कह सकते हैं। ये बुकलेट को 4 गुना वाली बुकलेट है, उसको 4 गुना बनाने की नहीं। तो मैं लोग तो इसमें आस्था रखते हैं कि आम आदमी पार्टी को लेके आना है, लेकिन शिरोडा के एक एक घर तक इसलिए नहीं कि महादेव बाबू को एमएलए बनाना है, इसलिए नहीं कि अमित केजरीवाल जी को एक चांस लेके जाना है, वो तो है कि अपने बच्चों को अच्छे बच्चों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए अच्छे अस्पताल दिलाना है, अपने नौजवानों के लिए रोजगार दिलाना है। इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को लगे महादेव बाबा कुछ लोगों को लगे मैं महादेव बाबा को गिफ्ट नहीं देना। वैसे तो शिरोडा की जनता को एक एक वोटर को उस दिन महादेव बाबा को पुराना वोट देना बनता है कि नहीं बनता? वोट देना, इस पे गिफ्ट देना बनता है वोट के रूप में बर्थडे के दिन। वो गिफ्ट दें आप लोगों को पुराने काम के बदले। लेकिन फिर भी कोई याद नहीं मिलेगा जब आप प्रचार करने जाएंगे, जब अगले 7 दिन कहने फिर को उनको बर्थडे गिफ्ट नहीं देना, तो उसको समझा देना महादेव बाप को बर्थडे गिफ्ट देना नहीं देना चलेगा, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी स्कूल का गिफ्ट तो दे दे भाई। वो केवल और केवल महादेव बाप लेके आ सकते हैं इसमें, वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी लेके आ सकती है। अगर अच्छे अस्पताल का गिफ्ट अपने को देना है, ये आप लोगों को मैं चाहता हूं कि अगले 5 दिन 7 दिन ये जोश बना के रखें, ये एनर्जी बना के रखें। आप देखिएगा बदलेगा, जमाना बदलेगा, गोवा बदलेगा और गोवा में नई राजनीति इस तरह से आई है। अब तक विकल्प नहीं, तो बच्चों को गिफ्ट दे सकता है एजुकेशन का, अपने पूरे परिवार को गिफ्ट दे सकता है, रोजगार बचने का, ये सारी चीजें कर सकता है। तो मैं अग्रिम ऊर्जा एनर्जी बना के रखी हुई है, इस एनर्जी
महादेव बाप को बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू। झाडू त्याला थांबवा विसरतात. आमच्या मध्ये आदराशिवाय दिल्ली सरकारातले उपमुख्यमंत्री बाब मनीष सिसोदिया, माझे परम मित्र, प्रत्येक वेळा माझ्या खाना खाल्ल्यान काम करपी बेतोडेचे आदले सरपंच आणि आताचे पंच, बाकी अनेक पद त्याच्याकडे असतात. जे ज्यांनी निश्चय केला त्यांनी तेगेले दोनूय पोथा मिळून म्हाका 708 मतां लीड दिवपाची. अशे दुर्गा प्रसाद वैद्य, बाब देवराज तावडेकर, हांव एकच मनशाक हांगा आपोवंक सोदतां. स्टेजीर